much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. पयलें आपल्याचेंच व्हडपण, दुसरें देवाचे हुकूम आमी मानिनान, तिसरें म्हणल्यार अपवित्रपण, आनी चवथें कितें तें तुमी म्हाका सांगात. अविश्वास. अविश्वास पासून तुज्या जिवितांत तूं थंयसर शेणटाय. कशें तें आमी पळोवया. मातूबाचें शुभ वर्तमान 17 वोडा 14 आमी वाचूया. जेन्ना पळय थिंगासर ती पोरज आसली, थिंगासर एक मनीस हाजेशी आयलो. आपले दुमी म्हणून ताणें म्हणलें, सोमिया म्हज्या पुताचेर काकूळट कर. आनी तांकां मोदण्यान मारता आनी ताका ते चड कोश पडटा आनी तो बोगोर बोगोर उज्यान आनी बोगोर बोगोर तो उदकान पडटा. हांवें ताका तुज्या शिश्यांशी हाडलो, पूण तुज्या शिश्यांक ताका कांयच करूंक जावना अशें ताणें म्हटलें. तेन्ना जेजून ताका परतुपाल केलो, भावार्थ नासलेलो आनी खोटी पिडकानो, कितलो वेळ म्हणून तुमचे संशय हांवें आजचें. केन्ना पासून तुमकां हांवें सोंसचें. ताका म्हजेशी हाडात. पळय ताजे शिश्य थंयसर ते शेणले. हें ओत्मिकायेन शेणल्यात. थोडे जाण ओत्मिकान ते थिंगासर फेल जाता. थोडे ज्या भाशेन शिक्षणेन फेल जातात, वावर कोत्ता पळय थिंगा कशें ते फेल जाता, आनी तेंच्या वेपारान पासून ते फेल जातात. ज्या स्वातेचेर तुका फॉल्ट दिसोंक जाय, त्या स्वातेर तुका फॉल्ट थंयसर मेळना. त्याच भाशेन ओत्मिकायेन पासून थिंगा जायते जाण पडटात. ते सोकला पडटात. हांगा तें पळय डिस्कशन जातालें तें जेजूच्या आनी शिश्यांचें मोदें आसलें. ते शिश्य जेजू क्रिस्त सांगाता चलताले म्हणून ते सोरभोंवतणी लोकांचे मोदें एक इम्प्रेशन क्रिएट जालें. हे शिश्य कोण चालते मनीस न्हय, जेजूच्या पाटलाव कोत्तात ते. सोम्याचेर ते भावार दवरतात आनी तो सोर्वेस्पोर चड पदवेदार. तो वर्त्यो कामां करता, थिंगासर मिलाग्री करता. तो पवित्र आनी प्रमाणीक मनीस. ह्या भाशेन थंयसर रावताले पळय ते लोक तशेंच ते चिंताले. ह्याच भाशेन जेजूचो पाटलाव कोत्ता पळय तांचे शिश्यां भाशेन करून तिंगा जाय ती पदवी तेणें चिंतले. तांचे भितरूय पावर आसतलो आनी ते मनीस थिंगासर चालते मनीस न्हय अशें ताणें चिंतलें. कित्याक ते जेजूच्या सांगाता आसा ह्या भाशेन ते चिंताले. तांच्या पोस्टाक लागून ज्या भाशेन तांकां आपयला ताच्या पासत एक बापूय आपल्याच्या पुताक तांचेशी घेवन येयलो. तूं तांचे शिश्य वय न्हू. जेजू सोर पदवेदार अशें तुमी म्हणटाय वय. तें जाल्यार जेजून तुका पासून कितें तरी पदवी दिल्या आसतली वय. म्हज्या भुरग्याक थिंगा मोदण्यान मारून येता ताका तुमी मातशें मागणें करात. सर्वेस्पराची पदवी म्हज्या भुरग्याक थिंगासर हात लावंक आनी तो बरो जावं. आतां पळया ते कितें करतात. ह्या भाशेन तेणी म्हणलें आसतलें. पेद्रून थिंगा मागणें केलें आसतलें, ओ जुआन थिंगा मागणें केलें आसतलें, ओ जाकोबान पासून थिंगा मागणें केलें आसतलें. बरे भाशेन मागणें केलें आसतलें. मातवाचें शुभ वर्तमान अशें म्हटलां आनी मार्कूच्या शुभ वर्तमान बरयल्यार मोदण्यान ताका पळय मारतालें तो फडफडटालो आनी मोदण्यान म्हणटा पळय तसलेच एक वायट आत्मो आसलो ताका पासत ताका त्रास जाताले. बापायन ते शिश्यां कडेन हाडलें आनी ताका बरें करपाक तांचे लागीं विनंती केली. तांकां तो मेळो आत्मो काडूंक जावंक ना. ताका पळयल्यार जाल्यार ताका एक दुसरेंच इम्प्रेशन आसलें. पूण तांच्या कन्यांक पळयल्या उपरांत वेगळेंच इम्प्रेशन आतां आयलें. लोक तुका पळयतच तांच्या जिवितांत एक इम्प्रेशन येता.
तुज्या हातान पवित्र पुस्तक पळोवन तांकां एक इम्प्रेशन येता. तूं सोबेन वयता म्हणून तें पळोवन जेन्ना तो लोक तुका पळयता एक वेगळेचो इम्प्रेशन येता. तुजी चाल रिती पळोवन पळय ते सोरभोंवतणी लोक आसा पळय ते एक इम्प्रेशन येता. पूण जेन्ना तुजें काम पळयता, जेन्ना तूं तें उलयता पळय ते आयकतात आनी तुजो वेव्हार ते पळयता तेन्ना पळय कसलें तांकां इम्प्रेशन येता तुमी सांगात? मातशें एक पाटी तुमी चिंतात, बरें इम्प्रेशन ओ वायट इम्प्रेशन? सोरभोंवतणी रावता त्या मनशांनी म्हणोंक जाय, हो एक ओत्मीक मनीस, हो एक ओत्मीक बायल. कशी काय ती म्हणटली, तुजो वेव्हार पळोवन, तुजीं उतरां पळोवन त्या भाशेन ती म्हणटलीं. तुज्या कामांक पळोवन ती अशें म्हणटलीं. ज्या कोणाचे तुवें भावार दवरल्याय, ज्या भाशेन तूं चलताय तें सगळें पळोवन तूं खरो भावार्थी अशें तुका पळोवन ते म्हणटले. जायते डुप्लिकेट क्रिस्तांव आसात, नांवाचे क्रिस्तांव जाल्यात. नाटक कोत्ता तसले क्रिस्तांवय आसात. पूण ही तांचे भाशेन न्हय, ह्या भाशेन तुका पळोवन तांणी म्हणोंक जाय, ही इज अ रियल क्रिस्चन, हो खरो भावार्थी अशें तुका पळोवन सगळ्यांनी म्हणोंक जाय. त्या दिसा ते लोक आपल्या ओत्मीक जिवितान ते शेणलेले. ते कितें तरी कोत्तोले अशें ताणें चिंतलें, पूण तांच्यान कांय करूंक जावंक ना. जेजू, तूं कित्याक तुज्या फाटल्यान ह्या सगळ्या लोकांक घेवन वताय? ह्या भाशेन तेज्या तोंडान म्हणोंक ना, पूण इनडायरेक्टली अशेंच तो थिंगा म्हणटालो. मातुवाचें सुवर्तमान 17 आनीक वोड 16. हांवें ताका तुज्या शिश्यांकोडे घेवन आयलो, पूण तांकां ताका कांयच बरें करूंक जावंक ना. तांकां कोणें घडोवंक ना, पेकोणी दिवंक घडोवंक ना. पदवी नासतले तशें ते दिसले. जें सेवेन करूंक जाय आसलें पळय तें करूंक पावंक ना. जेजू क्रिस्तान थोड्या लोकांक थंयसर पेकोणीचें देणें दिलें, थोड्यांक देवाचें उतर वांटपाचें ताणें गिफ्ट दिलां, थोड्या लोकांक तें मिलाग्री करपाचें तसलें तिंगा गिफ्ट दिलां, आनी थोड्या लोकांक वेगळे भाशेन उलोवपाचें तांकां गिफ्ट दिलां, आनी थोड्या लोकांक प्रवादीपणाचें दिल्लेलें आसा. जायते गोश्टी वर्तना दिल्यान. सर्वेस्परान जें गिफ्ट आमकां दिल्लें आसा पळय तें आमचें गिफ्ट आमी जबाबदारीन पुरें करचें. सर्वेस्परान म्हाका ताचें उतर वांटपाचें हें गिफ्ट दिल्लें आसा. ज्या भाशेन उतरान बरयल्लें आसा पळय तें सारकें सुटावें करून तुमकां सांगपाचें हें म्हाका ताणें देणें दिलां. प्रोफेटीक वर्ड म्हटल्यार ह्या भाशेन हांव हिंगा उतर वांट्टां, जाल्यार सोमी तुमचे लागीं उलयता, तांच्या जिविता विशीं तांचे लागीं उलयता. ज्या परिस्थितींतल्यान ते पासार जातात पळय तांचे लागीं सारको तो उलयता. जायते लोक म्हाजे लागीं येवन अशें म्हणटा, आमच्या जिवितान, आमच्या वेपारान, आमच्या बिझनसान, आमच्या कामाच्या सुवातेर आमी ज्या परिस्थितींतल्यान पासार जाता, आमच्या जिवितान पळय कितें घडटा, टीव्हीचेर पळय जेन्ना काल्वरी ताळो आयकता तूं सारको आमच्या लागीं उलयताय. आमच्या जिवितान पळय कितें घडटा पळय तें सारकें तूं उलयताय हें आयकून आमकां सारकें अजाप जाता. तुका सगळें खबर आसा ह्या भाशेन तूं आमकां उलयताय अशें जायतीं जाणां म्हाका म्हणटात. तुमचे लागीं सर्वेसर अशें उलयता काय? आनी अशें तुवें सारकें जाल्यार तुमी मातशें हात दाखयात. जेन्ना तूं देवाचें उतर सांगताय, आमच्या जिवितान कितें घडटा आनी कितें घडपाचें आसा पळय तें तूं सारकें सांगताय. देवाच्या उतरांतल्यान तूं सारको उलयताय आनी आयज पासून तूं तेंच आमकां सारकें सांगताय. कितल्या लोकांक अशें दिसता जाल्यार तुमी मातशें तुमचे हात वयर काडशात काय? हाका कितें म्हणटा तें तुमी जाणा? हाका म्हणटा प्रॉफेटीक वर्ड, प्रवादीचो एक संदेश. सर्वेस्पर तुका पळयता, तुजी परिस्थिती तो पळयता, तूं ज्या परिस्थितीन पासार जाताय तेंवूय तो सारकें पळयता. आनी तुमकां पळय तो जबाब जाय पळय तो तुमकां कितें कोत्ता, म्हज्या वरवीं तुमकां पळय तो जबाब जाय पळय तो उलयता. सर्वेस्पर म्हजें कोणें उतरां वरवीं तुमचे कडेन उलयता, जाल्यार तुमी देवाचें उतर तें बऱ्या भाशेन आयकतात, प्रच्छताप कोत्तात आनी तुमकां सुदरायतात. ताका इंग्लिशीन प्रॉफेटीक प्रिचींग अशें म्हणटा हांव. प्रवादीपण हें अशें. उतरा भाशेन तें उलयता. उतरान आसा पळय त्याच भाशेन तूं उलयताय. उतराचो प्रचार करप. जायते लोक अशें म्हणटा, लोक कॅल्वरी टेंपलान कित्याक वयता? आतां तुमी चिंतात तुमी कॅल्वरी टेंपलान आयल्यात जाल्यार आनी तुका तेलगू येता आनी हांव फाल्यां तर मल्याळमान उलयतां, तुमी फाल्यां येतलीं काय? सांगात, फुडल्या सुमारान तुमी येतलीं? येवचीं ना. कित्याक जें कितें हांव सांगता पळय तें तुमकां सजमोचें ना. एक पास्टर जावन आसा, त्या पास्टरान देवाचें उतर प्रचार केल्या उपरांत एक मनशान आपल्याचो हात दिलो आनी अशें म्हटलें, तूं सॉक्रेटिसाकून एकदम व्हडतो,
तूं म्हाका अशें कित्याक म्हणटाय ताणें ताका विचारलें. सॉक्रेटीस एकदम व्हडतो ज्ञानी आनी ताच्या मुखार तो थोडे मनीस आसा जाल्यार. आनी जेन्ना सॉक्रेटीस उलयता आनी जेन्ना पळय ते ज्ञानाच्यो खबरो तो सांगतालो, शेमोरांतल्यान फकत 10 लोकांकूच तें गमतालें. आनी 90 तांकां आसा पळय तांकां कमना, कित्याक सॉक्रेटीस इतलो व्हडतो ज्ञानी. पूण पास्टर, तूं जाल्यार सॉक्रेटीसाकेन सारको व्हडतो ज्ञानी. हांव कित्याक म्हणटा पळय, आमचे सोबेन शेमो लोक आसा. आनी जेन्ना तूं उलयताय 10 लोकांक की कांय सोजमना. सॉक्रेटीस उलयतना 10 लोकांक तरी मातशी सोजमणी येताली. तूं कितें उलयता पळय तें आमचे चर्चेन एकल्याकय कळना. तूं सॉक्रेटीसाकेन व्हडतो. आयज हे भाशेचे लोक ना काय तुमीच म्हाका सांगात? आसात. आयज जायते जाणां पळय देवाचें उतर आपल्याक जाय ते भाशेन उलयतात. वर ते शिक्षणीय मनिसा भशेन उलयतात. जें उतर उलयतात पळय तें तांकांच गमोन येता. जें आयकता पळय तांकां सोजमना. म्हज्या भावानो, इब्राव भाशेन अशें म्हणटा. ते हिब्रूचे भाशेन कितें तें आमी कितें जाणाव. आनी ग्रीकान ताका कितें म्हणटा. ग्रीक आमकां सोजमिकाय मेळना. कोंकणीन कितें म्हणटा पळय तें मातशें सांग. एक व्हडल्या ज्ञानीच्या रुपान. ते थोड्यांक सोजमता पूण आयकोपाक ते सोजमना. अशें ते उलयतात पळय ते कितें उलयता पळय तें तांकांच सोजमोन काय मेळना. आनी दुसऱ्यांकूय तें सोजमना. ह्या भाशेन देवाचें उतर वांडटात. लोकांक सोजमोंक जाय त्या भाशेन आमी सांगोंक जाय. आतां बारकायेन आयकात. जेजू क्रिस्तान कसो प्रचार केलो. सादारण चालते लोक पसून तांकां सोजमिकाय मेळटाली. तो वेपारी उजार कोत्तालो. वेपार उजार केल्या बगर तो देवाचें उतर सांगोनासलो. हांव वेपार सांगोन तें देवाचें उतर सांगता म्हणोन हें आयकोन जायतो लोक गुणगुण कोत्ता. हें सारकें न्हय. ते चिंतात सतीश कुमार इतल्यो सगल्यो वेपार ह्यो खंयच्यान तो हाडटा काय. खंयच्यान हाडटलो तुमी सांगात. हांव फ्रीज उक्ती केल्यार थंय तावन वेपार येता तुमी सांगात. पंप मारल्यार कितें वेपार येता तुमी म्हाका सांगात. कशी मेळटा सांगात. तांकां तें सोजमिकाय मेळना. पळय खंयचो विशय कसो सोजमिकाय मेळूंक जाय तांकां तें कळना. पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर वांडटा पळय चालतो लोक पसून तिका सोजमिकाय मेळटा. ते पासत ते जोळटात. जायतीं जाणटीं मनशां म्हजे लागीं येतात मागणें करूंक आनी ते अशें म्हणटा. पास्टर, जेन्ना तुजो टीव्ही प्रोग्राम येता पळय तेन्ना म्हजो नातू तो तें पळयताच. जेन्ना तुजो टीव्ही प्रोग्राम येता पळय तेन्ना थिंगासो येवन तो म्हणटा पाय माय. ओ पळय सतीश अंकल आतां देवाचें उतर सांगता. थोडे जाण सतीश अंकल म्हणटा, थोडे जाण सतीश भाव अशें म्हणटात. आनी ह्या भाशेन ते सगळ्यांक आपयतात. जेन्ना तुजें उतर येता पळय तेन्ना आमचो नातू सगळ्यांक एकठांय कोत्ता. ताचे पयलीं तो बरे भाशेन खेळता पूण तुजें उतर पळय टीव्हीर येता तेन्नाच तो येवन बसोन आयकोता. कित्याक जेन्ना पळय तूं उतर शिकयता पळय ती ल्हान भुरगीं पसून सोजमतात. सर्वेस्पराकूच महिमा मेळो. जेजू क्रिस्त जेन्ना वेपार सांगतालो देवाचें उतर तो सोजमिकायेन शिकयतालो. आतां आमी तें पळोवया. मातव्याचें शुभ वर्तमान आनी आवेसवर 22 आनी वोड एकांतन आमी वाजुया. जेजू मागीर तांचे लागीं वेपारांनी उलोवंक लागलो. तांकां वेपारी वरवीं उलयतालो. आवेसवर 21 आनी वोड 30 आनी 30 आमी पळोवया. आनी एक वेपार आयकोयात. कितें बरयलां? आनी एक वेपार आयकोयात. जोरी तुमी बायबल सारके बारकायेन वाचीत जाल्यार थिंगा जेजू क्रिस्त वेपारांनी उलयतालो. तो वेंचीक पुताची पसून एक वेपार. बी रोवपाचे पसून एक वेपार. शेणलेली शिलेची एक वेपार. शेणलेले आण्याची पसून थंयसर ती एक वेपार. ताचें कारण कितें हांव तुमकां आतां सोजमिकाय दितां. मातव्याचें शुभ वर्तमान आवेसवर 13 आनी वोड 30 आनी 3. जें उतर प्रवाद्या वरवीं उलयलां पळय तें आतां पुरें जावचें. हांव वेपारांनी उलोवच्याक म्हजें तोंड उक्तें कोत्तलो. हांव तें सगलें तें ह्या संवसाराचे पयलींसान गुपीत आसलें पळय तें उक्तें कोत्तलो. आतां सांगात. हांव वेपारांनी उलोवच्याक म्हजें तोंड उकोडटलों. ह्या संवसाराचो बेस्ट प्रिचर कोण तो तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्त. वो बेस्ट प्रिचर देवाचें उतर कशी सोजमिकाय दितालो?
वोपारी वरवीं तो उलयतालो. हांव वोपाऱ्यांनी तुमचे लागीं उलयतां म्हणून तुमकां देवाचें उतर तें बरे भाशेन सोजमिकाय मेळटा. हांव जो संदेश सांगता पळय तुज्या काळजाक तो कनेक्ट जाता. जरी म्हाका ती सोजमिकाय मेळना, तुकाय ती सोजमिकाय मेळना, तेका तें सांगोन कितें फायदो? आयकात भावा भयणांनो, त्या दिसा त्या शिशांशी तो आयलो. तो अशें म्हणटा, तूं जेजू क्रिस्ताचे पळय शिश्य. म्हजो चेडो थिंगासर सारको दुयेंत फोडफोडटा. मातशें तुमचे लागीं सांगता, मातशें मागणें करा तो बरो जायत. तेन्ना ते शेणले. पदवी ना पोरी ते जाले. तेन्ना जेजून तांकां पळोवन म्हणलें, आय भावार्थ नासलोले, खोटीं पिडकां, केन्ना मरेन हांव तुजें सांगाता आसतलो आनी तुमचें सोंसतलो. तुमकां भावार्थ ना. भावार्थ आसल्यार कितें करता तुमी जाणाव? आमी सर्वेस्परा कोणें मागतले. भावार्थ नासतना तर आमी थिंगासर ते मागीर जाल्यार मेळचें ना. तुमी सोजमली काय? जें तुमी मागतात पळय तें तुमकां पयलेंच मेवलां म्हणून तशेंच तुमी भावार्थ येवचो. जरी तुमकां कितें मेळोंक जाय जाल्यार पयलें तुवें भावार्थ दवरचो. जरी तुमी भावार्थ दवरीत तेन्नाच तुमकां तें फावो जातलें. हो बरवोसो कसो येता? आतां सोजमिकाय घेयात, कोणाक तो एक इश्ट तुमचो तो. तूं जितलो वेळ ताचें सांगाता सारताय तेन्ना तूं त्या मनशाक वळखतलें आनी तो मनीसूय तुका वळखतलो. आनी ताचो परिणाम म्हणल्यार तुजी पळय ती इश्टागत आनी घट जाता. तेन्ना तूं एकामेकाचेर भरोसो दवरताय आनी भावार्थ दवरताय. आनी ओनेसिमसा विशीं पावलू फायलेमोनाक अशें म्हणटा, हांव जाणां की जें कितें हांव तुका सांगता तूं ताचेकून सुबेज कोत्तलो. अशें ताणें कित्याक अशें म्हणलें? कित्याक हांव तुका वळखता. फायलेमोन, हांव तुका सारको वळखतां. पावलूक हें कशें खबर आसा? पावलू आनी फिलेमोन एकामेका सांगाता आसलो त्या पासत. जरी आमी जेजू सांगाता वेळ सारीत, जेजू कितें कोत्तलो पळय तें आमकां कळटलें. जेन्ना ते शिशांक कोणें जावंक ना, ताका पेकोवणी दिवंक ना, ते जेजू कोणें येयले आनी म्हणलें आमकोणें कित्याक तें जावंक ना? आमी ह्या ओत्मीक विशयान कित्याक शेणले? मातुवाचें शुभ वर्तमान 9 वोड 28 आमी पळयता. जेन्ना तो घरांत आयलो तेन्ना ताच्या शिशांनी अशें म्हणलें की आमकां तें कित्याक काडूंक जावंक ना? एक सूर आसतो पळय तेन्ना आमी विचारलें, कित्याक ते शेणलोले? एक मनीस तुजे भितर पळय जें ओत्मीकपण पळोवंक जालें ताका थिंगा पळोवंक मेळोंक ना. एक मनीस थंयसर येयलो आनी तो कितें तरी तेंकोणें आवंडायतालो आनी तेंकोणें तें घडोवंक ना, ते थंयसर शेणले. तुमी कित्याक शेणले? भावा भयणांनो, तुमच्या सोरभोंवतणीचो लोक जेन्ना तूं जेजूचेर भावार्थ दवरताय, तूं सोम्याचेर भावार्थ दवरताय म्हणून हें तें जाणा पळय तेन्ना तें कितें करता तुमी जाणाव? ते जेजूचेर भावार्थ दवरतात त्या पासत ते फोटी मारचे नान. तांच्या तोंडांतल्यान मेली उतरां येवची नान. जेजूचेर तेंच्यांनी भावार्थ दवरला म्हणून फोटोवन ते जोड जोडिनान. जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणून ते रिश्वत घेयना. जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हूण ते नाका जालेले उलयना. ह्या भाशेन लोक तुजे विशीं उलयतलो. आनी घोडेक केन्ना तुमी तर फोटी मारीत ते अशें म्हणटले मागीर, हे फोटी मारतात. तुमी सोबेंत वयतात, बायबल वाचतात, तरी आसतना तुमी फोटी मारतात? हें सारकें न्हू. जेजूचेर भावार्थ दवरतात, बायबली तुमी वाचतात आनी तरी आसतना मेलीं उतरां उलयतात, हें सारकें न्हूय. ते आमचे लागच्यान कितें तरी एक्सपेक्ट कोत्तात. ते देवाचेर विश्वास दवरिना, पूण तरी आसतना आमचे लागच्यान ते कितें एक्सपेक्ट कोत्तात. तुमचे सोरभोंवतणी पळय लोक आसा पळय, तुमचेर तेंचो एक इम्प्रेशन आसा. हे ओत्मीक, हे सेवा कोत्तात त्या पासत तांकां तुमचे लागीं कितें तरी जाय. हें आतां आयकात भावा भयणांनो, तुमचे सोरभोंवतणी पळय लोक आसा तांकां कितें तरी एक्सपेक्टेशन आसा. तुमी त्या भाशेची ओत्मीक जिबी दाखयता काय? हिंगा ते शिश फेल जाले. आमकोणें हें कित्याक जावंक ना जेजू? जेन्ना ते जेजू कडेन विचारलें, जेजून तांकां अशें म्हणलें, हें फकत मागण्या वरी घडटा. मार्कू 9 वोड 29 आमी वाजुया. ताणें तांकां म्हणलें, असले मेळे ओतमे मागण्या आनी उपवासा वगोर ते भायर सरचे ना. तांकां भायर काडूंक जावचें ना. मागणें ना म्हणून तुमी शेणले. जेजू तुज्या पासत आमी मरोंक तयार आसा.
अशें म्हणटा पळय ते होगले शीश थिंगासोर ते पळोवन गेले. तुमी तायणेन पळोवना जावच्याक दर एका वेळार मागण्यांत रावात. तायणेन पळोवन तुमी सोकला पळोवंक उपकारना, गोट उबी रावची आनी म्हजे इच्छे प्रमाणे जिवंक जाय जाल्यार मागणें करात. जेन्ना तुमी मागणें करिनात तेन्ना तुमच्या उतरांचे तुमी मनीस जावचे नात. जेन्ना तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान वेळ सारिना तेन्ना तुमचें ओत्मीक जिवीत तुमी दुसऱ्या लोकांक दाखोवंक पावची नात. आयज तुमी ओत्मीक जिवितांत शेणल्या काय? तुमच्या ओत्मीक जिवितांत तुमी शेणल्या पळय ते सोरभोंवतणी लोक पळयता जाल्यार सारकें न्हू. एका भावार्थ्यान म्हटलें, जरी तर हांव 3 दीस सर्वेस्परा कडेन मागणें करिना जाल्यार हांव खंय काम करता पळय थिंगा सोरभोंवतणी लोक तांकां सोजमीकाय मेळटा. जरी हांव 2 दीस पासून सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान मागणें करिना जाल्यार म्हजे सांगाता आसतात पळय ते म्हजे इश्ट आनी म्हजी सोयरेदारां तीं पळयतात. म्हजी चाल रीत ते पळयतात. जरी हांव 1 दीस पासून मागणें करिना जाल्यार हांव कसो वेव्हार करता तें पळोवन म्हजे फामिलींक तांकां कळोन येता. एक मनीस असो म्हणटा, 1 दीस हांव मागणें करिना जाल्यार हांव उलयता पळय तितून बदल आसतलो. म्हजे चाल रितीन आनी ज्या भशेन हांव वागता पळय ते म्हजी फामील सोजमता. आनी जरी तर हांव 2 दीस मागणें करिना जाल्यार म्हजें काम करता पळय त्या लोकांक सगळें सोजमीकाय मेळटा. आनी जरी तर हांव 3 दीस मागणें करिना जाल्यार सगल्यांक तें खबर कळटा. आयज म्हजी उतरां आयकतात ती भावा भयणांनी मातशी आयकात. त्या दिसा त्या शिशान पळय जितलें मागणें करूंक जाय पळय तितलें मागणें करूंक ना म्हणून सगल्या लोकांक तें गमोन आयलें. तांचे भितर कसलीच पावर ना ह्या एक धाकटुल्या मनशाक गमोन आयलें. तांचे भितर कसलोच पावर ना. कितें कारण? भावार्थ ना. भावार्थ कित्याक ना? मागणें करिना म्हणून. आयज म्हजी उतरां आयकतात ती भावा भयणांनो, तुमच्या सोरभोंवतणीच्या लोकां मदें तुमी बरे भाशेन पवित्र जिवीत जिवन ती बरी गोवाय तिंगा कित्याक दिवंक पावना तुमी जाणाव? मागणें करिना म्हणून त्या पासत. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, जेन्ना आमचे सोरभोंवतणीचे लोक आमकां पळयता कसले ओत्मीक स्वभाव आमचे भितर आसचो आनी आमी कसलो स्वभाव दाखोवचो, असलें ओत्मीक जिवीत आमचे भितर दी, असलो भावार्थ आमचे भितर तूं दी. हें जाल्यार फकत तुज्या हाजीरपणान वेळ सारून तुजे सांगाता एकठांय रावन आनी मागण्या वरवींच हें सगळें घडोवन येतलें. तुज्या इच्छे प्रमाणे चलोंक तूं आमकां आदार दी. तेन्नाच आमचे वरवीं तुका महिमा मेळटली, नाजाल्यार आमी शेणटलीं, आमी अपमानीत जातलीं. आतां पर्यंत आमी अपमानितान जाल्यार आमी शेणल्याव आमकां तूं बक्षी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रुटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश करता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करतलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करची. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात.
म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे फकत भारतानूच न्हय. ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत, आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय, आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना, आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशीश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.